एसटी रिजर्वेशन बिल आम्ही फाटल्यान लागून ते ह्या आपल्या लोकसभेन आयले आणि लोकसभेन तेजेर डिस्कशन जालें आनी मागीर ते दुसरे दीस करंट टायम जाले ते दुसरे दीस उरता पण काँग्रेसचे एडजॉर्न केलें काल एडजॉर्न जालें आज एडजॉर्न जालें आनी त्यामुळे ते जावपाक शकले ना आनी त्यामुळे ते आतां सादारण एक बजेट सेशन जें सुरू जातलें त्या बजेट सेशना भितर ते पास जातलें एडजॉर्न जर जावन आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता ते ह्या हातूनच जावन आसपाचें कारण डेली वेगवेगळे इश्यू घेवन काँग्रेस रोजीत एडजॉर्न केले आणि त्यामुळे बरीचशी बिलां उरली वन नेशन वन इलेक्शन हे लोकसभे भितर जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटीक धाडलें आज ती कमिटी फॉर्म जाल्ली आसा आनी त्यामुळे बजेट सेशनान वन नेशन वन इलेक्शन जें आसा तें बिल पास जातलें। गोय काँग्रेस म्हणटा बीजेपीन प्लान करून आंबेडकराचेर वक्तव्य केलें, तांकां बिल पास जाल्लें नाका आशिल्लें। भारतीय जनता पार्टीक खबर आसलें की एसटी रिजर्वेशन बिल हे प्लेस करपाक आसलें म्हणून आनी तांच्यांनी जाणीवपूर्वक होम मिनिस्टर अमित शाहान जाणीवपूर्वक हो स्टेटमेंट संसदेन केलो। ताका खबर आसलें की हे बिल पास जालें जाल्यार समर्थन जें आसा हे काँग्रेस पक्ष करतले ह्या बिलाक आनी हे बिल पास जातलें म्हणून, पूण ते समर्थन खंडीत करच्या खातीर एका व्हडल्या लिडराचेर इन्सल्टिंग स्टेटमेंट केले आनी ते स्टेटमेंट करप ताजे खातीर काँग्रेस पक्ष भायर येयलो, निदर्शनां केली आनी आतां ब्लेम कोणाचेर येता की काँग्रेस पक्षा खातीर हे बिल फुडें गेला म्हणून। पूण हाजो पळय आमी जर हिस्ट्री काडून जर पळयली जाल्यार भारतीय जनता पार्टी कट कारस्थान जें म्हणटा, कूटनिती जें म्हणटा हेका वावगेन आसा। प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी आनी साहिल मांद्रेकार।